जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावाना आनी भयणीनो एक मनीस भलायकी बरीत आसा की ना गे म्हूण कळचें कशें साबार वाटो आसात तातूंत एक वाट कितें गे म्हळ्यार त्या मनशाक सारकी न्हीद पडटा गे म्हणलें एक सवाल जर एका मनशाक बरी न्हीद पडटा म्हळ्यार परतून परतून जाग जायनासतना अनडिस्टर्ब्ड स्लीप म्हणटात कसलेंय डिस्टर्बन्स नासतना बरी एक 7-8 घंट्याची न्हीद पडटा जाल्यार तो मनीस निजायकी भलायकेंत आसा म्हूण अर्थ वैजकी शेतांत आमी पळयता धाकटेर म्हणटात सकाळांक 7-8 घंट्याची न्हीद पावना ल्हान भुरग्यांक सडीत न्हीद जाय पडटा 3 ते 5 वर्सां भितर जाल्यार ल्हान भुरगीं जाल्यार सुमार ती 10 ते 13 घंटे न्हिदतात खंय तितली न्हीद तांकां जाय मागीर इल्लीशी वाडलीं जाल्यार 6 ते 12 वर्सां भितर तांकां एक 9 ते 12 घंट्यांची न्हीद पावता आनी टिनेजीक पावतना तितली गरज ना न्हीद 8 ते 10 घंटे भितर पावता आनी व्हडांक 7 ते 8-9 घंटे चडावत 7 घंटे ती न्हीद पावता म्हणटात असली न्हीद कोणाक पडटा कोणाक कांयच खंत ना कोणाक कांयच पिडा वा खंयचें टेन्शन ना तसल्यांक ही न्हीद पडत कित्याक आज मनीस चड टेन्शनांत आसा मनीस मात न्ही भुरगीं सयत खंयचेय विशय उलयतना म्हाका टेन्शन जाता म्हणटात आनी टेन्शनांत आसलो मनीस चड वेळ न्हिदोंक अनडिस्टर्ब्ड स्लीप ताका मेळना खंती नासल्याक तसली न्हीद मेळना तशें म्हणून न्हिदूनच आसल्यार कशें तें सूख न्हिदूनच आसल्यार तें ताका डिप्रेशन म्हणटात तें पिडा म्हणटात देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी कुडीक थोड्या मापान न्हीद गरजेची ती चडय जावंक नजो उणी जावंक नजो चड जाल्यार पिडा जाता उणी जाल्यार पिडाच आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत रोमाकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पावल म्हणटा आतां न्हिदेंतावन उठचो वेळ जालो आनी न्हिदलें पुरो आतां न्हिदेंतावन उठचो वेळ जालो तशें म्हळ्यार कितें तो खंयच्या विशयांत उलयता आसा खंयच्या न्हिदे विशयांत उलयता आसा तो उलयता सवयेच्या न्हिदे विशयांत सवयेची न्हीद म्हणयत आनी ती सवयेची न्हीद आमच्या सकाळच्या जिवितांत आसा जें म्हणून ना वा सक्कड ती न्हीद नासतना वाचोंक शकतात पण जायत्यांच्या जिवितांत ही सवयेची न्हीद तांकां कळीत नातले बरेंच नाश कर्तव्य ते आसता ते तांकां कळीतच आसना नाश कर्तव्य ते आसता कसली सवयेची न्हीद एक ल्हानशें दृश्टांत तुमच्या मुखार दवरता एकलो मनीस ताका पांयांची दूख आसली पांयांक कितें जावन सुमार वर्सां जाल्लीं आनी ताका कितले फुडें सांगले रे तुजी सर्जरी करया सोमा करया पांय तूं कुंटायताय चलतना तुका चलोंक जायना कश्ट जाताय तुका ते सोमा करया म्हणून सांगले रे 2-3 वर्सां ताणें कांय कान हालोवना तां व्हडना कांय जायना चलता म्हणून तो कुंटावनूच वेतालो मागीर 2-3 वर्सां जाल्या उपरांत ताचेर प्रेशर घालना मागीर कशें सर्जरी करूंक तो ओपलो सर्जरी जाली थोडे दीस लागले गुण जावंक आनी ताचे उपरांत ताणें परतून सोलोंक सुरू केलें आतां सोलोंक सुरू करतना तो आजून त्या खंयचो पांय दूख आसलो त्या पांयाची एक पॅन्ट उखल धरना वोडन धरना म्हणले बरी आजून चलतालो आतां पळयतले आसतले कित्याक पयलें पांय दूख आसतना पांय पॅन्ट वयर धरन चलतालो कित्याक ताका दूख लागल्यार दुखतालें आतां कित्याक तूं पॅन्ट वयर करन येताय म्हळ्यार संवय जाल्या आतां तो कितें करता म्हण ताका कळीत ना 2 वर्सांनी पॅन्ट अशें वयर धरन वसलो न्हू कुटावन संवय जाल्या आतां ते पांय समज जाला जाल्यार ताची संवय समज जावना आनी ही जावन आसा संवयेची न्हीद मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचें उतर आज आमकां सांगता आतां वेळ जालो न्हिदेंतलो उठचो वेळ जालो इनफ इज इनफ येदोळ जालें देवाचें उतर आमकां नव्या काळाक क्रिस्तियाणेच्या नव्या काळाक भितर सरता आसतना हें उतर सांगता
येदोळ खंयच्या सवयेच्या जिणयेंत काळोखाच्या जिणयेंत आमी आसल्याव त्या जिणयेंतावन भायर येवंक आतां वेळ जालो. आनी चिंतचे नाका आनी फाल्यां परवां आनी मुखार कितें करया, आतां नाका मुखार आनी केदाळ पळोवया, तशें म्हणचें न्हय. आनी आतां हो आयन वेळ, कित्याक फाल्यां कितें घडतलें आमकां कळीत ना. येदोळ जालें आतां नवो काळ सुरू जाता. नव्या काळाक नव्या मनशा बरी आमी जिवंक आसा. नव्या रितीची सुरवात आमच्या जिवितांत येवंक जाय. देखून येदोळ जालें, आतां फुडें कितें आसा ताका तयार करूंक आसा. पाड सवयी आमकां हर एकल्याक आसात. आनी ही पाड सवय ल्हान वा व्हड जावंक पुरो, जायते फावटी त्याच सवयेंत आमी सबार काळ जियोवचें आसा. सबार काळ ते मुखारून वचोनूच आसता. आमच्या जिवितांत ही एक पाड सवय ती उरूनच उरता. जावंक पुरो मोसोर करचें, स्वार्थान आपणाकच जाय म्हूण सदांय उड्डोवचें, चड आनी चड खाण खावचें. खाण गरजेचें कुडीक, पूण तें चड जालें जाल्यार तेंच कुडीक बाधक जाता. तशेंच बेबदेपण, कळीत आसा आपणाक आमाल कितलें घेवयेत कितलें घेवंक नजो, कितलें घेतल्यार कितें जाता कळीत आसा. प्रयत्न करता हांव, पूण ताचेंतून भायर येवंक सादेच जायना. म्हणल्यार तसल्या परिस्थितीक वचून पावल्या हांव. तसल्या एका सवयेच्या पातकाक आमी शिरकोन जालां. आतां भायर येवंक जायना म्हणल्यार तसल्या एका सक्तेक वचून आमी पावल्या. झगडी, कळीत आसा हांव झगडें करता, म्हाका ल्हान उतर सांगल्यारय राग येता, आनी कितें केल्यारय राग येता, हांव झगडटां, म्हाका भायर येवंक जायना. कशें पयलें म्हणटाले, मोगोरल्याक माशलेची कांट देगेक ना जाल्यार न्हीद येना काय. तशेंच जायत्यांक फॅन जायचे म्हणना, फॅन गोवाचे म्हणना, फॅनाचो आवाज म्हणी जायचे न्हिदोंक. तसले आसात. म्हळ्यार झगडें नासतना जेवंक जायना म्हणल्यार तसल्या परिस्थितीक पावल्यात. झगडें कित्याक? लॉजिकल कांय रिजन नात. ल्हान ल्हान संगती पावतात झगडें करूंक. आनी असल्या एका झगड्या फाटल्यान मोसराक, स्वार्थाक, पोटार्थपणाक लबदोन जियेत आसतना आमकां खंडीत जावन समाधान म्हणलें आसना. समाधान आशेत हांव, पूण तें समाधान मेळना. खंय तावन मेळचें? आमच्या भितर तावन आमच्या भितर ते प्रयत्न जाय. समाधान हाडूंक हांवें आनी कितें सोडूंक जाय. तें सोडूंक जायनासतना समाधान जाय म्हळ्यार तें मेळचें ना. असली जायती ल्हान ल्हान संगती आसात आमच्या जिवितांत. शेजाऱ्या संगत तांच्या विशयांत उलयनातल्यार न्हीद पडना. तांच्या विशयां उलयचेच, रिजन जायचें म्हणना. ताणें कितेंय इशीन एक घडी पळयल्यार पुरो, वा आमच्या विशयांत आनेकल्याक जावंक पुरो. शेजाऱ्या विशयांत उलयनासतना जिवंक सादीच ना म्हणल्यार एकल्या परिस्थितीक आमी पावल्या. तशेंच खबरो उलयनासतना आमकां कळीत आसा खोडी कडचें खबरो उलोवचें सारकें न्हय, पूण उलोवन वेता. कोणी आनेकलो मनीस आयलो म्हणल्यार ते उलोवन वेता. कितेंय कोणी आमकां नवें कितेंय विशय सांगलो, तो विशय आनेकल्याक सांगनासतना जायना. कित्याक म्हळ्यार कोणा कडेन म्हण वचोन सांगचें. तसल्या एका त्या सवयीच्या पातकाक आमी लबदोन रावल्या. आमकां सूख म्हण गोत्ता आसोनी आमी त्या सवयेच्या पातकान जायतो काळ लळोनच आसता. आनी ह्या वेळा जेजू आयच्या वांजेलांत नोयेचें एक उदाहरण दिता. देवान नोयेक सांगलें, तूं तयाराय कर, कित्याक बुर्तुगोल येवचो आसा. सोदोम आनी गोमोरा तसलीं जायतीं राष्ट्रां कशीं नासल्यात आमी जाणाव. नोयेक सांगलें, अळे तुकाय अशें जातलें, जागृत कर. तूं तुजें घराणें आनी ह्या पृथ्वीर आसची दोन एक एक जोडी प्राणी, मनजाती, सुकणी हाका सगळ्यांक रक्षण करचे खातीर एक थारों तूं उबार, व्हडलें थारों तूं कर. आनी नोये हें पाती येता. तो एक दोंगरार थारों बांदूंक सुरू करता. आनी शारसो लोक ताका पळोवन हांसतात. तांकां कळीत ना तांचें दारू बुडोवंक जालां. तांकां कळीत ना तांचे दीस लागीं येयल्यात. पूण ह्या मनशान कितेंय दुसरीच तयारी करची पळोवन, कित्याक ते हो लोक काजार कर दितालो, काजार जातालो, फेस्तां करतलो, गमातां करतलो आनी जांकां जाय जाल्ले प्रमाणे जिवन आसलो. पूण ह्या मनशाक पळयता, हो एक मनीस सदांय वेता, सकाळीं उठोन तारूं बांदूंक दोंगराक वेता. आनी हो एकलो कितें करता. आनी ते म्हणटा, तूं दोंगरार तारू बांदते आसाय. आतां तारू उदकाक व्हरचें जाल्यार समतट जाग्यार म्हण बांदिचें पडटा, सकयल गुड्यार न्हय. तूं गुड्यार बांदताय जाल्यार ते खाल्याक. तो म्हणटा, उदक आसले कडेन येतलें.
हे हसतात. हे कशें साथ हे साथ दिना तुका तूं तकल्यांत कितें जालां तुका. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू नोयेची ही काणी आमकां उडास करता. कित्याक नोये जागृत जालो. केदाळ देवाचें उतर ताका पावलें, तो समजलो हो जावन आसा वेळ. ह्या वेळार हांवें भायर येवंकूच जाय. ह्या वेळार हांवें जें उतर आयकलां त्या उतरा प्रमाणे जिवंक हांवें प्रयत्न करूंकूच जाय. कोण हांसता, कोण विरोध करता, कोण म्हाका म्हज्या फाटल्यान येना, ताची गरज ना. म्हाका सांगलां आनी तें हांव करतां. मोगाच्या भाव आनी भयणी, आज जावन क्रिस्त येण्याचो काळ सुरू जाता. आनी हो काळ साद्या काळा प्रमाणे, खंयच्याय काळा प्रमाणे एक काळ न्हय. हो काळ पवित्र सभेन आमकां दिला. आमी परतून आमचें जिवीत जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक सारक्या रितीन तयारी करच्याक. आनी ही तयारी फकत परतून फाटीं वचून संभ्रमाचीच जावची न्हय. फकत कितें गम्मत करयेत त्याच विशयान चिंतचें न्ही. ती जाय, पूण ताका एक वेळ आसा. पूण ताच्या पयलें तसलो संभ्रम आमच्या काळजांत जायचे. तसलो संभ्रम आमच्या जिणयेंत, आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत, वैयक्तीक जिवितांत येवंक जाय. तसलो संभ्रम करूंक आमची तयारी आतां सावन सुरू करूंक ही वास्प आमकां उलो दितात. आनी जर आमी परतून ह्या वर्सा पयलींच्या बरीच जिवंक प्रयत्न करता, पण ना मुखार पळया आनी एटी पळया आनी कितें मुखार करया म्हण चिंतून आनीकी जे सवयेचें आसा तें सोडिनासतना, जें कितें काळोखाचें आसा तें सोडिनासतना आनीकी मुखार मुखार वयता आमकां कळीत ना. वांजेल म्हणटा आमचो दीस केदाळा आमकां कळीत ना. दोगा जाणां मदल्याक एक व्हरतले आनी हे कोणाक केदाळा कितें आमकां कळीत ना. ही अवधी आमच्या जिविताची अवधी केदाळा अखेर जाता ती आमच्या हातांत ना. आनी एक फावटी ती अवधी मोग जाली ताचे उपरांत आमी कितें केल्लें बरी ना. आमी उडास करया अब्राहम आनी लाजर. लाजर वयर अब्राहमाच्या देगेन बसुल्लो आनी हो क्रिस्त मनीस म्हणटा ताच्या तेमेट्याक ताका उदकाक लागून आमच्या वोंटाक लायल्यारय पुरो. पूण अब्राहम म्हणटा हें साथ दिना. कित्याक तूं मेलाय, तुमच्या आंखेर जाला. आतां थंयसर आनी कोणी तुका कुमक केल्ली जायना, करूंक जायना, साध्य ना. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, हें समजोवचें हे निमाणें आपोवणें आमकां हर एकल्याक जेजूचें वेळ लागीं जालो. सोडवंदाराची वाट तयाराय करूंक आसा. आनी ही तयाराय तुज्या काळजांत जावं दी. आनी काळजांत केदाळा ही तयाराय जाता, केदाळा सोमेतेन येता आनी ते दाळा संभ्रम तुज्या काळजांत सुरू जातलो. आनी हो संभ्रम आखेर जावचो न्हय. क्रिस्मस ताचो संभ्रम एका थोड्या दिसांक आसता, तो आखेर जाता आनी एक काळ सुरू जाता. पूण केदाळा सोमी आमच्या काळजांत येता थंयसर जावचो संभ्रम तो त्या घडयेचो 4 दिसांचो न्हय, तो सस्तांच्या सस्ताक आसचो. तसलो संभ्रम आमच्या जिवितांत येवं दी म्हूण मागया.